काही थोडे मनशां निवडून हाडले, थोडे मनश पडले आणि आज आम्ही निवडून येयलोले वार्का पंचायताचे 5 मेंबर मुखार सरले ही पंचायत घडोवपाक आणि आमी चिंतिल्लें जेन्ना आमी 5 मेंबर मुखार सरून पंचायत घडटले जाल्यार आमी कितको घडया आमकां कोण पॉलिटिशियन नाकाय म्हणून आमी ही पंचायत एक न्यूट्रल पंचायत पब्लीक पंचायत म्हणून घडोवंक सोदताय आनी आमी लोकांच्या विश्वासान रावताय लोकूय आमकां सपोर्ट करतलो हे पंचायताक वार्का पंचायताक जेन्ना ही पंचायत म्हणली एक पब्लीक पंचायत आनी आमी तेच पांयस आमकां सोले ही पब्लीक पंचायत करपाक आनी विदाउट एनी पॉलिटिशियन कोणाचो सपोर्ट ना आमी न्यूट्रल रावन आनी लोकां पासत पावरोन आनी लोकां बराबर रावन ही पंचायत आमी चलयतले हे आमी इतलें सांगून लोकांक हांकां निवडून हाडलेले हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सरपंच कोण आतां आमी आमचे मदें उलोवप जाला आनी पयलो सरपंच आमगेलो रोलन फेर्नांदीस जाता आनी उपरांत आमी सगळ्यांनी मानून घेयला उपरांत आमगेलें कितें उलयलें तें हांचे मदें आहा तेंय आमी जेन्ना आमगेलो न्यूली सरपंच निवडून हाडले उपरांत आमी आनीकूय प्रेस दितले आमगे फोटो घातलो तेज्या मुखा वयलें कितें आहा तें आमी लोकांक पडीत करतले आमी न्यूट्रल पंचायत आमी पयलें हांवें तुका टॉक दिला वी आर न्यूट्रल आमकां पॉलिटिशियनाक कोणाचो सपोर्ट म्हणजे आमचे हात ना आमी पंचायत आमी चिंतिल्लें इतली वर्सां आमी बारीक हांव म्हाका हे पाटी 25 वर्सां जाताय पंचायतां 25 इयर्स म्हाका हे पाटी चालू जालें सो म्हगेले 5 टर्म जाल्यार हांवें चिंतिल्लें पंचायत म्हणलें पॉलिटिशियन कोण कोण मत पडटाय आनी आपणां जाय तशें करून लायताय आनी आमच्या गोड्या दोरलेल्या भाशेन घांटा पयला भाशेन घालोवपा लायताय आमकां तें नाका देखून आमी पायजान चिंतिलां आमी एक पंचायत कोतले जी पब्लीक पंचायत म्हणून कोतले पंचायत डायरेक्टर तेच्या अंडर आहाय जे अधिकारी आहाय पंचायताक आतां पदां थोड्या खबर ना पंचायत कोणा अंडर येतली पदां दिसता पॉलिटिशियनां पंचायत रुलींग हांकां रुलींग हेजो सपोर्ट जायो पूण इनवॉल्वमेंट नाका डेव्हलपमेंटाक सपोर्ट जायो पूण इनवॉल्वमेंट नाका तुमी आमकां सांगताय तशें आमी पंचायत चलयताय आमगे हेड ऑफ द विलेज आमी इंचून काडटाय हेड ऑफ द टेबल आमी काडले एनी रेजोल्युशन वो एनी हें घेताय आमी दॅट रेजोल्युशन वील बी फॉरवर्ड टू द कन्सर्न ऑथॉरिटी एंड वी वील मेक द डेव्हलपमेंट होय आतां आमी आजी पंचायत फॉर्म कोताय न्हू आमी डायरेक्ट एका लेटर कोताय फॉरवर्ड कोताय विथ साइन ऑफ 5 मेंबर्स टोटल पंच कितले टोटल पंच आमगेले 9 आनी 5 मेजॉरिटी दाखोवपा जाय टू फॉर्म द पंचायत ओ टू इलेक्ट द सरपंच दुसरी फावट इलेक्ट जावन गेला आनी हांव वॉर्ड नंबर 9 इलेक्ट जाला लास्ट टायम वॉर्ड नंबर 6 इलेक्ट जालो सो आतां 9 वॉर्ड जाले म्हणटरी हांव वॉर्ड नंबर 9 इलेक्ट जाला हांव आनी म्हगे बायल मिसेस तेंय बी एक सरपंच ते दोगांय लास्ट टायम जिखोन येयल्लीं हे पाटी जिखोन येयलें लोकांनी आमकां बरीं मनशां म्हणून इलेक्ट करून हाडलें आख्खे वार्का आमकां आवडटाय आख्खे वार्की लोकांक आमी केन्ना कसलें काम करपाक ना म्हणना आनी डेव्हलपमेंट सायडीन बी आमी टॉप आहाय आनी आज रेजिनाल्ड आसलो एक सरपंच आमचे बारा रावन आमगेले पंचायत घट जाल्यात तेज्यावन बरो डेव्हलपमेंट जाता म्हणून हांव सोदता